लो लोकांनी तांकां वेलकम केले आनी लोक खूब हॅपी आसा की आमी फ्रेश फेसीस दिला म्हणून. जे भुरगे गोंयांक लागून गोंयकारांक लागून वावरता त्या भुरग्यांक आमी सिलेक्ट केला म्हणून आनी ते एज अ कॅन्डिडेट म्हणून ह्या फावटी कंटेस्ट करतले. गोंयकार विटलेले आसा हे जे उडक्यो मारता तेजे राजकारण पळोवन. लोक विटलेले आसा हेंचे लास्ट मुमेंट रिजायन जावप दुसऱ्या पार्टीन एंटर करप ते पळोवन. आनी लोक हेंचे ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जेतून ते पयसो यूज करता, रिलिजन यूज करता, कास्ट यूज करता आनी दादागिरी यूज करता. लोकांक एका दबावान दवरता, प्रेशरान दवरता, लोकांक धमकयता, कोणाक काय उलोवपाक सुद्दां दिना. सो ही दहशत जी जाल्ली आसा हेका लोक सामके विटलेले आसा आनी लोक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान फ्रेश फेसीस दिला आनी आमी 40 सिटां कंटेस्ट करता म्हणून लोक खूब हॅपी आसा. आनी आमकां डोर टू डोर जेन्ना वयता तेन्ना लोकांचो चड बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आयज आमची 4th लिस्ट आसा ती आमी डिक्लेअर करता. सो 4th लिस्टान आयज आमच्या 7 कॅन्डिडेट्स आयज आमी डिक्लेअर करतले. सो हेंची नांवां कितें आसा ती आमी तुमकां सांगता. सो 26 प्लस आयचे 7 आसतले आनी उरलेले जी लिस्ट आसा आमची ती लिस्ट दीस विकेंड हो सॅटर्डे संडे म्हटल्यार आमची फूल लिस्ट ऑल 40 लिस्ट आसा पळय ती आमी आउट करतले. सो पयलो म्हटल्यार शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी गौरेश मांद्रेकर. फातोड्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी वॅलेरी फर्नांडीस. बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी डेजमंड फर्नांडीस. पोरिया कॉन्स्टिट्युएन्सी समीर साताडेकर. वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी आंद्रे विएगस. दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी गौरीश बोरकर. आनी लास्ट केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी विशाल देसाय. सो हे आयचे 7 कॅन्डिडेट आमी तुमच्या फुड्यान दवरलेले आसा. जसो मोग तुमी पयल्या 26 कॅन्डिडेटांक दिला तसोच मोग, तसोच सपोर्ट, तशेंच ब्लेसिंग्स तुमी आमचे आयज जे कॅन्डिडेट आमी 7 कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला ते कॅन्डिडेटांक तुमचे आसतले. आनी ह्या कॅन्डिडेटांक तुमी मोठ्या मतांनी, खूब मतांनी तुमी तांकां निवडून हाडटले ही आमकां आशा आसा, ही आमकां गॅरंटी आसा. या एनी क्वेश्चन्स? आय 26 प्लस 6 33 जाला. सो आनी 7 उरता. सो 7th हे विकेंड म्हटल्यार सगळे आमचे मॅक्झिमम आसा चड करून 40 आहा पळय तो आमचो टार्गेट आसा बाय दीस सॅटर्डे ऑर संडे आमी सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता. येतले फाल्यां परवा एक लिस्ट आसा, 14 तारखेक लिस्ट आसा, भितर म्हाजें नांव आसतलें एंड दॅट इज फॉर शुअर. सो 14th मॉर्निंग नाजाल्यार आफ्टरनून आमची प्रेस कॉन्फरन्स आसतली, तेतून म्हाजें नांव 100% आसतलें ऑन 14th. या तो दॅट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी. कित्याक आमच्या कडेन पयशे ना ही पॉलिटिकल गेम करपाक, बट वी हॅव सम मायंड, सो वी हॅव एप्लायड दॅट. सो तेका लागून दॅट इज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटजी आनी तेका लागून म्हाजें नांव मातशें लेट येता. येस. Done. Thank you.